फोंडेचो आमदार रवी नाईक ओनू फकत 78 इतकी चड मतां घेवन विधानसभेच्या वेंचणुकेंत काठार पास जालो। एके फेरयेन रवीचे दाले जड तर दुसरे फेरयेन केतन भाटीकाराचे अशी रस्सी खेच निमाणे मेरेन पळोवपाक मेळ्ळी। कोण पडटा आनी कोण जिखता हांची उमळशीक निमाणे मेरेन उरली। मतमेजणी सोंपतकूच फोंडेच्या राजकीय भिष्माचार्यान तरणाट्या दोतोराक आडवो उडयलो आनी हारता हारता रवी परत एकदा जिखलो। फकत 78 मतांनी जिखलेलो गोयचो माजी मुखेलमंत्री आणि फोंड्याचो पात्रांव रवी नाईक हरता हरता निमणेक जिखलो आणि रवी नाईकाच्या जिवान जीव आयलो। जिखल्या उपरांत मात हांव जिखतलोच असो विस्वास म्हाका आशिल्लो अशें तो म्हणटा। हांव थंड आशिल्लो काल कावंटिंग थंड बसलो हांव झाडां कितें तरी जातलें आनी हांव जिखतलो ते प्रमाणे जिखलो। आमकां म्हाका सपोर्ट केला फोंडा मतदारसंघाचे सगळे तरेचे लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला त्यांच्या हांव देव बरें म्हणटा ते एक म्हाका संदी दिली आनी 5 वर्सां काम करता। एका तेंपार कायम 4 आंकडी मतांनी जिखपी रवी हे फावट मात 100चे मताधिक्य पूण मेळोवपाक शकलो ना। ते खातीर सरकारा भितरले ताचे स्थान इतले घटमूट ना हे रवी बेस बरें जाणा। ताका लागून रवीक आता पक्षा भितून सामंजस्यत्वाची भूमिका वठोवची पडटली। फोंड्या खातीर कितें प्रतिनिधित्व आसतलें काय म्हणटा मंत्रिमंडळान बीन तशें जातलो एक सिनियर मोस्ट तुमी आसा आनी आतां पर्यंत बरें हेचेर काम केलां म्हणटा पार्टीचेर निर्णय आनी ताका घेवन जो आमचो लिडर जातलो तो निवडून तो आमी ते बसून एके काळार मुख्यमंत्री गृहमंत्री इतकी मोठी पदां सांबाळपी हो राजकारणी बहुजन समाजाचो फुडारी म्हूण ताका लोक पळयतात। गुंडगिरी दादागिरी बंद उडोवपा खातीर रवीन गोंयान केल्लो वावर गोंयच्या राजकीय तशेंच सामाजीक जडणघडणेंत म्हत्वाचो थारला। मात इतके आसूनय पात्रांव हे फावट काठार वेंचणूक कित्याक जिखलो आसूं काय हो प्रस्न आसाच। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।